प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 8वी चीट 1 ते 11 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. अर्दवरांत सांपडलेली बायल. आनी जेजू ओलिवे दोंगरार गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्रांनी आनी फारिसेवांनी अर्दवरांत सांपडलेली एकली बायलेक हाडली आनी ताच्या सगळ्या मदें उबी केली. तांणी ताका म्हळें, गुरुजी, ही बायल आतांच अर्दवार कोत्ता थंयच आसतना सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्या बायलांक फातरावन मारूंक आमकां फरमायलां, तर तूं कितें म्हणटाय? जेजूक ताच्या जबाबांत धरून ताचेर आरोप मांडचे खातीर तांणी अशें विचारलें. वळो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो. आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले. देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें, तुमचे मदें जाका पातोक ना, तो तिचेर फातर मारूंक पयलो जावचो. आनीक एक फावट वळो घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एक कोट सोरूंक लागले. ओदीक जाणटे ते पयले गेले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हळें, बाय, ते खंय आसा? कोणेच तुजेर कास्तीचें फरमोण मारूंक ना न्हू? तिणें म्हळें, कोणेच ना सायबा. आनी जेजून म्हळें, हांवूय तुका आतां गुन्यांव घाल म्हणना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करिनाका. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी आयकता की जेजू एका अर्दवार सांपडलेली बायलेक माफी दिता. तिका मरणांतल्या तोंड्यांतली तिका साल्वार कोत्ता. कितें घडटा भाव भयणीनो? जेजू देव मंदिरान शिकोवन दिता आनी थंयसर ते फारिजियो लोक, धर्मशास्त्री येतात एके अर्दवार सांपडलेले बायलेक घेवन आनी म्हणटात, गुरुजी, आमकां मोइजेसान हो कायदो दिला, जो बायल अर्दवार सांपडली आसता तिका फातरान मारूंक आमकां फरमायलां. तर तूं कितें म्हणटाय? भाव भयणीनो, जेजू कितें शिकयतालो? जेजूची शिकवण कसली आसली? कायद्या प्रमाणे ह्या मोगाची शिकवण, देवाची काकूट आनी सगळें देवाचें जें आमकां फावो जावंक जाय तें देवान आमकां जेजू वरवीं दिलां. तें जेजू आमकां शिकयतालो आनी जेजू ह्या लोकांक शिकयतालो. पूण धर्मशास्त्री ते आपले कायदे घेवन बसलेले. तांकां इतली शिकवण आसली कायद्याची, ताका कायदोच कायदोच कायदोच. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना मनीस कायद्याच प्रमाणे चलता, मोगा प्रमाणे चलना, तर कितें घडटा? सदांच आमी दुसऱ्यांक जो कितें वायट कोत्ता, कोण पातक कोत्ता, तो कितें कोत्ता, तो कितें करना, ती कितें कोत्ता, तें सगल्यांचें आमकां पडलां. पूण आमी कितें कोत्ता तें आमी समज आमी सगळे कुड्डे जाता आनी आमी वायट जें कोत्ता आमची चोत्राय आसना, पूण आमची चोत्राय दुसऱ्यांचेर आसता. आनी जेन्ना आमची चोत्री दुसऱ्यांचेर आसता, ह्या फारिजियो आनी धर्मशास्त्रा भाशेन हे अर्दवार बायलेक घोट धरून येतात आनी जेजू कडेन येतात आनी म्हणटात, जेजू, तूं आतां कितें म्हणटाय? तुजें आतां कितें म्हणणें हाचे वयर? तूं कितें सांगताय आमकां? आनी जेजू ताका कसलोच जबाब दिना. तो फकत तांकां तो आपलें बसता आनी जमनीर कितें बरोवंक लायता. म्हाका अशें दिसता की जेजू जमनीर सगळीं ताची पातकां बरयतालो. ह्या धर्मशास्त्र्यांचें, ह्या फारिजियोंची पातकां बरयतालो. आनी तो म्हणटा, ज्या मनशान
पातोक करूंक ना तो पयलो फातर मार ह्या बायलेचेर. आनी कितें घडटा, सगलो लोक थंयसरलो घरां येता आनी फकत ती बायल आनी जेजू उत्ता आनी जेजू मागीर तिका सांगता, कोणूच ना तुका कितें वायट करपाक, कोणूय ना तुका गुन्यांव करपाक, हांवूय तुजो गुन्यांव करिना. आनी म्हणटा, वच आनी ह्या फुडें पातक करिनाका. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातक करिनाका. भाव भयणीनो, पळयात आमच्या जेजूचो मोग. आमी आमच्या जिवितांत कितलें वायट केलां जायत, कितलीं पातकां केल्यां जायत, कितल्यो वस्तू जी जेन्ना आमी चिंतता ते आमी कितें केलां तें आमकां कितें वायट दिसता की आमी इतलें वायट करता आनी खरें देव आमचो मोग करतलो. भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवर्थमानाचेर आमी नियाळ करता, ही पोदवार बायलेन इतलें वायट केलें गायत, होय इतलें पातक केलें, पूण जेजू जाणवलो की सगलो लोक ह्या संवसारांत जो येता त्या सगळ्या लोकांनी पातक केलां. कोणूच ना ह्या संवसारांत, कोणूच. भाग्यून जे लोक आहात, आमी मागणें करता, आमी सांतांक करता, त्या लोकांनी पातक केल्लें. पूण जेन्ना तांकां जेजूची ओळख मेवली, त्या लोकांनी खरेंच कितें म्हणटा ते भाशेन नियाळ केलो आनी जेजूक आपलो सोमी आनी दोनी मानलो. तेन्ना पातकां पयस केलीं आनी जेजूचो संबंद घट धरून, पवित्र आत्म्याशी संबंद घट धरून तांचें जिवीत बदललें. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, आमी त्या पोदवार बायला भाशेन आसता. केन्ना आमी कसलें पोदवार काम करूंक ना, पूण आमी कसलीं पातकां केल्यां, कसल्यांचें वायट उलयलां, कसल्यांचें नांव पिड्यार केलां, चोरलां, नागोयलां. आमी आमच्या भुरग्यांक बरे भाशेन आमी देवाचें उतर शिकोवंक दिवंक ना. आमीच आमच्या घोव बायलां मदें आमी इतली झगडीं केल्यात. आमी आमच्या शेजाऱ्यांक गायो सवल्यात. कितलें आमी वायट केलां. पूण देव आयज कितें म्हणटा, जेजू आमकां कितें म्हणटा, वच म्हणटा आनी ह्या फुडें आनीक पातक करिनाका. जें तुवें केलां ह्या आयच्या पयलीं, हांव तुका सगळें तुजी सगळीं पातकां हांवें घुडसार घेतल्या, हांवें तुजे पासत मेलां, हांवें म्हजें रगत वारोयलां तुजे पासत. म्हणटच जीं पातकां केल्यां ताचेर तुजो नियाळ करिनाका. विसर, कित्याक हांव विसरना. कित्याक जेन्ना तुवें म्हाका म्हजो सोमी आनी दोनी मानलाय, तेन्ना हांवें तुजी सगळीं पातकां घेतल्या. करच्या पयलीं आतां तूं फकत म्हजें उतर पाळ आनी म्हज्या उतरा प्रमाणे चल. आतां पातक करिनाका. आनी भाव भयणीनो, हें उतर जेन्ना आमी घेता जेजूचें आनी फुडें चलता, तेन्ना आमकां सगळें बरें देवाचें फावो जाता आनी आमी बरी खबर जेजूची दुसऱ्यांक दिवपाक पावता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करता, आयजतान आमी पातक पयस करया. देवाचे बरोबर, जेजू बरोबर, ताच्या उतरा बरोबर आमचो संबंद घट धरून आमी हें क्रिस्ती जिवीत जिवया. तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक, तुमकां तुमच्या फामिलीक